आयज आमी जे हांवें म्हाका संकल्पना जेन्ना आमदार जाल्लो पळय आख्खे कुट्यार संकल्पना घेतली आनी तेन्ना आमचो जयेश बाब हांगा आसा जो आर्किटेक्ट आसा हो जो रेनोवेशन प्रोग्राम आमी तेन्ना डिजायन केल्लो. आज आमची उषाबाई जी कॉन्ट्रॅक्टर आसा जे 8.61 crores हो ग्रावंड रेनोवेशन अलॉंग वीथ चेंजींग ऑफ कितें आतां आमची एस्बेस्टोस शीट आशिल्ली ते शीट चेंज करता म्हणजे म्हणल्यार ही दिपक आसा EPO रजीत आसा. सो हांगा जे होलिस्टीक जो चेंजीस करपाक जाय आसले ग्रावंडाक म्हणजे एक आमचो जीम कमी पडटलो ताका एक एक्सटेंशन जीम करता सायडीच्यान आनी बायलां खातीर सेपरेट करपाचो विचार केल्लो आसा. तितून भितर सगळे इक्विपमेंट मागीर फुडें जेन्ना कंस्ट्रक्शन जालें तर एक्जिस्टींग जीम आनी न्यू जिमाक न्यू इक्विपमेंट येतले. टोटल शीट्स जे आसा जे एस्बेस्टोस आसा ते डबल इन्सुलेटेड शीट्स घालतले बॅडमिंटन कोर्टाक आनी अशें करून हो ग्रावंडाक कितें जाता तुमी पळयता आतां नोव्हेंबर जाला अजून उदक हें जाता. सो हो ऑलमोस्ट 30-40 सेंटीमीटर ग्रावंड रेज करता विथ गुड अर्थ आनी इंटरनल स्प्रिंकलिंग अरेंजमेंट करता. सो आनी स्टँड हो डेमोलिश करून ताका दुसरे भशेन कितें फिजिबिलिटी स्टँड सारको डायरेक्शनाक. सो हे सगळे गोश्टी 8.61 crores जे कंपनी नांव कितें तुमचें VXL एंटरप्रायझीस ताका वर्क ऑर्डर इशू केल्ले आसा. सो आज हो प्रिलिमिनरी एक डिस्कशन जाल्लें आसा. आमचो दीपक बाब जो स्पोर्ट्साचो SCGची काम पळयता तेजे वांगडा आमचे कन्सल्टंट मनोज बाब जयेश बाब जे आउट कन्सल्टंट आसा म्हणजे हे टोटल चेंजीस करपाक ग्रावंडाचे इतले वर्सांची मागणी आसा ती फुडें व्हरतले आनी कॉन्ट्रॅक्टराक वर्क ऑर्डर दिता तेन्ना 365 days कामाचे बद्दल दिल्ले आसा आनी तेजे खातीर आमी ह्या ग्रावंडाचें काम करतले. आमी बुकींग अजिताक सांगलेलें घेनाका म्हणून आनी खंयचेच बुकींग हांगा घेवना आनी फॉर प्लेईंग स्पोर्ट्स. सो आज जयेश बाब मनोज बाब एज ए डिझायन अलॉंग वीथ डायरेक्शन फ्रॉम एक्झिक्युटिव्ह इंजिनियर दीपक बाब हे ग्रावंडाचें काम ते म्हाका दिसता एक 8-10 दिसांनी चालू करपाचें आसा. सो सायमल्टेनियसली तिनूय कामां जातली. एक ग्रावंड अपलिफ्टमेंट एक बॅडमिंटन कोर्ट जो शीट्स आनी न्यू जीम एक्सटेंशन कंस्ट्रक्शन विथ अ हॉल. हांगा लोकांचें कितें कितें आपलें नासलें की खंयचें फंक्शन करता जाल्यार आमी बॅडमिंटन कोर्टार करताले. सो आमी एक ग्रावंड +1 स्ट्रक्चर करून ताका हॉल करता. हॉलाक तितून भितर भुरग्यांचे चॅस खेळटा टेबल टेनीस खेळटा आनी बाकीचे तितून भितर टेम्पररी खेळटले.